नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। म्हादईच्या कालव्याचे कर्नाटकाचे काम चालूच, फक्त उदक दवरला बंद। म्हादईचो एकूय थेंबो कर्नाटकाक दिवचो न्हय, निर्णायक आर्ग्युमेंटाक गोंयची कायदो तज्ञांची टीम एकठांय करता पुरावे। गोंयचो दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय रोखडोच सुट्टलो। दोट्टी नागरिकत्वाचेर केंद्रीय गृह मंत्रालयाची समिती जुनांत दितली रिपोर्ट। गृह मंत्रालय उपरांत घेतले निर्णय। घरां बंद दवरून गोंया भायर रावपी गोंयकारांक 6 म्हयन्यांनी लायटीची बिलां भरतना नाका शेवट, ना जाल्यार पॉयंटा प्रमाण हजारांची बिलां। लायटीचे खातें म्हणटा पद्दत चूक न्हय। फरारी आमदार मिकी पाशेकोन फेसबुकार बदल्लो आपलो प्रोफायल फोटो। पोलिसां मुखार मिकीक धरपाचे मोठे आव्हान। पोलिसांनी फेसबुका कडल्यान मागयल्या माहिती। आनी खेळांत पणजे जाल्ले अखिल भारतीय बुद्धीबळ सर्तीत रेल्वेचो थेज कुमार वस्ताद, मध्य प्रदेशाचो अक्षत खांपारिया उपजैतिवंत। खबरो विस्तारान। म्हादईचेर गोंय निर्णायक आर्ग्युमेंटाची तयारी करता। शुक्राराक गोंयचे कायदेतज्ञांच्यो 2 टिमी कर्नाटकांत म्हादय आनी उपन्हंयाचो वाठार भोंवल्यो। केस ट्रिब्युनला मुखार 15 जुलैक निर्णायक सुनावणी घेतली। ते खातीर ग्राउंड झिरो पुरावे एकठांय करप सध्या चल्लां म्हूण एजी प्रुडंटा कडेन उलयलो। म्हादईचें उदक व्हरूंक एके वटेन कर्नाटक जाल्यार दुसरे वटेन महाराष्ट्र कालवे आनी धरणां बांदता। हीच गजाल एरियल सर्वे करून प्रुडंटान फाटल्या सप्तकांत उक्ताडार हाडिल्ली। गोंयच्यो 2 टिमी कर्नाटकान कणकुंबी म्हादयच्या वाठारान इन्स्पेक्शन करून आयल्यो। एका टिमीन म्हादय सुरू जाता थंयच्यान गोंयान पावो मेरेनचो सर्वे केलो, जाल्यार दुसऱ्या टिमीन कर्नाटक उदक वळयता काय ना ते तपासले। आमच्या आता 2 टिमी गेल्ल्यो। एक टीम ताणे बद्दल ब्लॉकेड केला न्ही ते चेक करपाक। कर्नाटकान जे ब्लॉक केला उदक पर्सुंट टू द इंजंक्शन ग्रांटेड बाय ट्रायब्युनल, whether that blockade still remains or no. So that one team has gone. Other teams we had gone basically to find out and to reconnaissance survey for the entire Madai basin. And this we had started with the origin of Madai. Now we wanted to basically ascertain this because and also find out what are the other tributaries and rivers which are there, because our case is there are other 22 tributaries which are almost like mini rivers in Karnataka in Belgaum Khanapur area which have not been tapped by Karnataka at all for transmission. So all that we are finding out, because that is going to, now the matter is going for evidence, so we will require all this in the evidence. कर्नाटकाक एकूय थेंबो उदक दिवचे न्ही, दिलेच जाल्यार मांडवीची पातळी मातूय पडची ना हाची खात्री करची म्हूण गोंय आर्ग्युमेंट घालतले। 15 जुलैक जावपी सुनावणेक गोंयचे 2 आर्ग्युमेंट ट्रिब्युनला मुखार आसतले। So our first attempt is not to allow Karnataka or Maharashtra to divert a single drop of water. Then it is after all an interstate river, so if at all Karnataka or Maharashtra are supposed to get any share, then the equitable distribution of it should be such that the level of water which is there in Mandavi should not in any way be disturbed. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयचो दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय रोखडोच सुट्टलो। दोट्टी नागरिकत्वाचेर केंद्रीय गृह मंत्रालयाची समिती जुनांत रिपोर्ट दितली अशें दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार उलयलो। ते उपरांत गृह मंत्रालय धोरणात्मक निर्णय घेतले। तो मेरेन राज्यांत आसा तशी स्थिती उरतली। दोट्टी नागरिकत्वाच्या कोफुसांवात लक्ष घालूंक गृह मंत्रालय 3 वांगडी समिती करता। केंद्रान दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय बरोच मनार घेतला। दोट्टी नागरिकत्वाच्या मुद्द्याक लागून कितल्याशाच गोंयकारां मुखार प्रस्न उप्रासला। ह्या मुद्द्याचेर गृह मंत्रालयाची 3 वांगड्यांची समिती जुनांत रिपोर्ट दितली आनी ते उपरांत केंद्र सरकार निमणो निर्णय घेतलो म्हूण खासदार सावयकार सांगता। हो इशू फाटले वर्सभर फॉलोअप करीत आसा आनी होम मिनिस्ट्री हॅव कॉन्स्टिट्युटेड अ कमिटी अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ मिस्टर B.K. Prasad, who is the additional secretary in the Department of Home Affairs. And that committee ही गोंयानूय येवन गेल्ली, गोंयानूय तेंच्या वांगडा कांय जाणां वांगडा तेंची मिटींग जाल्ली, उलोवप जाल्लें। आनी this committee is likely to submit its report to the government somewhere in the month of June. But in the meantime, जो एक OM ऑफिस मेमोरेंडम जो आसा म्हाका दिसता तुमच्या सगळ्या कडेन पावला. By virtue of this office memorandum,
the position as of now has been cleared by the government till the final decision is taken. ही समिती मार्चान गोंयान आयिल्ली. समितीन ह्या विशयाचेर खोलायेन अभ्यास केला. पुर्तुगेज कायद्याचे कायदो तज्ञांक ते मेळ्ळे. भारतीय नागरिकत्व कायद्यान दुरुस्ती करपाची शिफारस ही समिती केंद्राक करतली. तो मेरेन नागरिकत्वाचे बाबतीन राज्यान आसा तशी स्थिती दवरची म्हूण गृह मंत्रालयान सांगला. It says that it has been decided to maintain the status quo in the state of Goa regarding the citizenship issue till a final decision in this regard is taken by the central government. म्हाका अशें दिसता की ह्या इशूचेर जे कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो जो प्रयत्न जातालो तो एज ऑफ नाव बिकॉज ऑफ दीस ऑफिस मेमोरेंडम हो इशू आत्ता तरी ह्या गजाली पर्यंत तरी आत्ता क्लियर जाल्लो आसा. After the report is submitted to the government, the ministry will take its view and will submit its report. The government also will take its view and the government will take a decision on this matter. But in the meantime, as of now, the issue has been cleared. दोट्टी नागरिकत्वाचो मुद्दो सोडोवपाचे उतर बीजेपीन लोकसभा वेंचणुकेन दिल्ले. केंद्र सरकाराक आतां वर्स जाता पूण अजून मेरेन दोट्टी नागरिकत्वाचो प्रस्न तडीक लागिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. घरां बंद दवरून गोंया भायर रावपी गोंयकारांक 6 म्हयन्याची लायटीची बिलां भरतना नाका शेवट जाता. लायटीचें डिपार्टमेंट सध्या लोकांक पिडपाक लागला. बंद घरांच्या लायटीचें बिल 6 म्हयन्यां भितर भरलें ना जाल्यार डिपार्टमेंट घरांतल्या पॉयंटा प्रमाण हजारांची बिलां मारता. ताका लागून 6 म्हयन्याची बिलां भरपाक सध्या जाणटे नेणटे खात्याचें हुमरें धरयतात. डिपार्टमेंट म्हणटा भरमसाट बिलां लायल्या आसत जाल्यार खंय ताचो फेरविचार जाता. कामा धंद्याक लागून लाखांनी गोंयकार घरा बंद दवरून गोंया भायर रावतात. तांकां 6 म्हयन्यांनी बिलां भरची पडटा. भरली ना जाल्यार लायटीचे डिपार्टमेंट पॉयंटा प्रमाण हजारांनी बिलां मारता. चड करून सिनियर सिटीजन्स आनी जे लोक बॉम्बे बेंगलोर बी अशे रावपी आसा आनी 6 म्हयन्यांनी ते येतात. तेंची परिस्थिती कितें आसा 6 म्हयने तेंची घरां बंद आसता. सो तेंचे बिल कॅल्क्युलेशन जो जाता डिपार्टमेंट जो इन्स्टॉल्ड लोड जो आसा त्या लोडाचे ते कॅल्क्युलेशन जाता. सो नॅचरली बिल भरपूर सुबे जातले. लायटीच्या डिपार्टमेंटान लोकांक पिडचे सोडून लोकांचे प्रस्न सोडोवचे म्हूण रोलंड मार्टिन्स उलयलो. Considering this type of people who are going to be out of the state for so many months, it is best that the department provides a facility. Now online payment ji facility त्यांच्यानी तयार केलेली आसा, that itself can be included. That I can pay in advance. So door lock जो असता, this is the common situation. Door lock असता म्हणून त्या प्रमाणे calculated bill 6 महिन्याचे त्यांना load installed लोडाचे करचे पडटा. So our suggestion is very clear. That the consumers have to be kept in mind. Without consumer department cannot run. 6 महिन्यांनी 3 महिने वर्सभर आपण भायर आसतलो ही फॅसिलिटी डिपार्टमेंटान तयार करपाक जाय. अजून ना म्हणजे इट इज नोन टू सम पीपल. म्हणजे तूं जर वचोन कितें विचारलें जाल्यार सांगतले. बंद घरांक दर 6 म्हयन्यांनी बिलां मारपाची पद्दत सरकारान बदलची म्हूण तो मागता. डिपार्टमेंट म्हणटा बिलांच्या पद्दतीन कांयच चूक ना. कोणाकच चड बिलां दिल्ली ना म्हूण लायट डिपार्टमेंटाचो दावो. आनी दिलाय आसत जाल्यार ती खंय उणें करून दितले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.